होय सगळे उपस्थित आमचे जे ग्रामस्थ असत त्या सगळ्यांचे आमचे जे पर्यावरण बचाव समिती असा आणि सगळे जे आमचे यूथ सगळे असत त्या सगळ्यांचं पहिली स्वागत आणि त्यांना खूप शाबासकी. कारण असा की हो विषय तात्पुरतो आत्ता आम्ही सगळ्यांनी लावून धरला असो विषय ना असा. गेला वर्षभर हो विषय वर्षभरापेक्षा जास्त हो विषय अतिशय मोठ्या प्रमाणात गाजलो गेलो. याचं कारण की आपला जो डोंगर असा भटवाडीच्या सीमेपासून तो जवळजवळ पार्सेकराच्या स्वामिलीपर्यंत येदो मोठो डोंगर 3.5 लाख स्क्वेअर मीटरचं. आमच्या सगळ्या पूर्वज आमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या क्षेत्रात खंयच कसलाच बांधकाम ना. आणि इतक्या सगळं निसर्गरम्य वातावरण आम्ही सगळे ह्या वाटेन कुळागरां करणारे. आमच्या सगळ्या कुळागरांक आमकां सगळ्यांक ह्या डोंगराच्या मुळे पाणी मिळणारे असं सगळं विषय आम्ही गेल्या वर्षभर लावून धरला. हो जो विषय आम्ही वर्षभर लावून धरला तो विषय आमकां ह्या सगळ्या तरुण मंडळीच्या शक्तीन आमकां सगळें हे करणं शक्य झालं. आणि आमचे हय काही जाणटे असत ते सांगतले की हयसर बऱ्याच वेळा धान्यो वाघ सुद्धा लोकांचे गायी मारलेले असतात असे सांगतात. पण आता म्हणजे ह्या वर्षभरात 2 फावटी बिबटे वाघ आपल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानच धरले. आणि खरं म्हणजे वाघ हेका आमचं पर्यावरण किंवा जे सगळे शास्त्रज्ञ असत ह्या सगळ्या बायोडायव्हर्सिटीचा अभ्यास करणार ते वाघाक जलदेवता म्हणतात की ज्या क्षेत्रात वाघ असतात थंयसर भरपूर पाण्याचा स्रोत असता म्हणून. आणि तोच पाण्याचा स्रोत आमच्या सगळ्या जीवनाचा आधार असा. हे आमच्या सगळ्या जाणट्यांनी बघला आम्ही अनुभवला. आज थोडी जीवनशैली बदलल्या त्यामुळे आत्ता हो जो विषय आम्ही सगळे एकत्र येयल्या तो त्याचं रिलेशन खंयतरी बाकीच्या गोष्टींकडे असं ना. पण आमका येणाऱ्या काळात आमच्या ह्या सगळ्याक समर्थन देणारं आम्ही वर्षभर आम्ही सगळं प्रयत्न करता. पण असं लक्षात येता की अरे आमका खंयतरी बाबा आमचे जे कोणतरी प्रतिनिधी असत किंवा आणि कोण असत यांचं फुल एकदम आमकां सगळं मेळटा आणि काय जातं असं आमकां दिसना. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की ह्या निमित्तान आम्ही सगळे एकजूट रावतले आणि येणाऱ्या काळात आमची ही एकजूट असा तशीच दवरून आम्ही ह्या सगळ्यांचं रक्षण करतले आणि आमचं रक्षण करणारे जे असतले ते आमच्या बरोबर आसपाक जाय. कारण हे आमचं वैयक्तिक स्वार्थ ना असा. आत्ता कोणतरी आमकां येता आणि काहीतरी आमकां दिता आमकां ते घेवपाचं ना असा. पण आमकां लक्षात दवरपाक जाय की सत्याच्या मार्गान रावणारे आमच्या बरोबर कायम आसपाक जाय. हे सगळेजण जे असतात ते निसर्गाच्या बरोबर असतले. आणि आत्ता आमकां एक बूस्ट बरो झालो की पर्तगाळ जे सगळे मोदींच्या हस्ते प्रभू रामचंद्राच्या मोठ्या मूर्तीचे अनावरण झाले थंय त्यांच्यांनी निसर्ग पाणी हे सगळे सांभाळा अशा प्रकारची साथ आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. मग ती साथ घेऊन त्याचीच आम्ही सगळ्यांनी एकदम एनर्जी घेऊन आम्ही सगळ्यांनी ह्या सगळ्या जे आपले महिला असतले सगळे आपल्या 2-4 वाड्यावले सगळे लोक असतले त्यांना आम्ही एक हाक मारली आणि ते सगळे आमच्या समोर आमच्या बरोबर असत. ह्याची खंयतरी आम्ही लक्षात दवरपाक जाय की ह्या पर्यावरणा खातीर आमच्या बरोबर आपण सगळेजण आसपाक जाय. सगळे ग्रामस्थ असतले आणि याच्या पुढे खंयचाच राजकारण भितर न हाडटना आमकां सपोर्ट करणारे आमकां जाय असत. ह्या सगळ्याक म्हाका दिसता सगळ्यांचो आमकां मान्यता असतली आणि हातूंत खंयच वैयक्तीक कोणाचो हो ह्या वटेन आसा तो त्या आमकां काय ना. आमकां फक्त एकच ध्येय आसा आमचा निसर्ग निसर्ग आणि निसर्ग. कारण आत्तापर्यंत हे सगळं सांभाळला हे आताच कसं वचपाक लागला प्रश्न निर्माण झाला. आता अचानकपणे थंय दिसता सगळेकडे आणि अचानकपणे ना ते चुकान थंयसर बाबा ते लागले किंवा थंयसर फॉरेस्ट असा. अरे प्रत्यक्ष धडधडीत दिसता सूर्यप्रकाशा इतकें सत्य असा आणि तुम्ही म्हणटात की नाच म्हणून. हे झाड दिसता आमकां समोर आणि झाडच ना जर म्हणटले आम्ही जाल्यार तेका आमकां बरोबर ना. त्यामुळे अशी दृष्टी ज्याची साप असा तो दृष्टी साप असणाऱ्यांचोच आमकां साथ दिवपाक जाय. हो एक मात्र आम्ही सगळ्यांनी निक्षून दवरपाक जाय आणि सगळे आम्ही बरोबर आसपाक. वर्षभर आम्ही बरेच वेळा मेळ्ळे. परवा आम्ही तर TCPन आम्ही सगळे 50 जण एक बस करून आपल्या व्हेकलान आम्ही सगळे TCPन गेले आणि आम्ही त्यांना विचारले की अरे बाबा गेल्या वर्षभर आम्ही तुमकां जे दिला सगळे किंवा आम्ही सीएमाकडे फायल पावयला ती खंय पर्यंत गेल्या त्याची नोंद तुम्ही घेतली की ना. आणि गेल्या महिन्याभरा पयलीं जे TCPन आपल्या राजपत्रांचं सरकारान एक निवेदन काढला की 13 तारखेपर्यंत ह्या डिसेंबरच्या आमकां ऑब्जेक्शन फायल करपाक जाय आसलें. ते ऑब्जेक्शन फायल करपाक आमी सगळे जाण मेळून गेले की ही जी गोष्ट आसा ती सगळ्या गोवाभरच्या आणि आमच्या जनतेच्या लक्षात येवपाक जाय.
त्यामुळे आम्ही सगळ्यांनी ठरवून गेलेलं की आम्ही सगळे मोठ्या संख्येने वयतले म्हणून. त्यामुळे हे सगळे गोष्टी ह्याच्यासो संबंध ह्याच्याशी असं अजिबात ना, पण त्याच्याच बरोबर आमका समर्थन करणारे आमच्या वांगडा आसपाक जाय अशें आमचा मात्र मागणी आसा. आमचं निवेदन घेतलं आणि त्यांच्यानी आपण ह्याच्यावर विचार करतो म्हटलं. त्याच्यानंतर CM साहेब आमच्या हरमाला येऊन गेले. त्यावेळी परत त्यांना आम्ही एकदा याद करून दिल्या की तुमच्याकडे आम्ही फाईल पावयल्या. तर त्यांनी म्हटलं की आपण लगेच दुसऱ्या दिवसा आत्ता म्हणजे काल आपण ते सगळे परत एकदा त्यांना रिमाइंड करता आणि आपले हे पावतले म्हणून. नेमके किती तेका आमचं ऑब्जेक्शन असा, आत्ता जे ह्यांच्यानी जे कन्वर्शन मागला, झोन चेंज मागला, त्या झोन चेंज जावचं न्हू आणि हे सगळे निसर्ग दिसता. त्यामुळे तो झोन चेंज करपाक अतिशय आमचा आक्षेप असा आणि ह्या बरोबर सगळे आमच्या वांगडा आसपाक जाय. ती म्हणजे गावची शांतता. आणि आम्ही सगळे जाण एक लक्षात दवरा, सगळो गाव करील ते राव काय करील अशी एक म्हण असा. सगळो जर गाव उठता न्हू जाल्यार तो सरपंच म्हणजे पंचायत राजचो जो कायदो असा न्हू तेका खूब आनी काही गोष्टी असा. आणि हे सभेला आनी काही एक गोष्ट हांव सांगपाक सोदता. ही जी वयर मसुंडी असा, हे मसुंडेक आयची जी आमची पंचायत बॉडी असा तेतूर पंच आसा, सरपंच असा. ज्या सरपंचाच्या टेन्युअरान हे सगळे करपाक परमिशन मेळ्ळी वयतली आणि आमकां मडी जळोवपाचो जो प्रयत्न जालो, ज्या सरपंचाच्या टेन्युअरान हो जो प्रश्न निकालात काढलो गेलो, जेची मान्यता आसतली कायमची मडी त्याच्या घराकडे वयतली. मान्य आसा तुमकां सगळ्यांक? ज्याच्या टेन्युअरान जातले, जो सरपंच हेका मान्य दितलो त्याच्या घराकडे मडी पावतली आणि त्याच्या घराकडे जाऊन त्याच्या सहित मागीर TCP डिपार्टमेंटाचेर पावतली. आमकां खबर आसा. आताच आनी एक गोष्ट जाली, हो सगळो लोक जमला हायसर तो फाल्यांच्याच इलेक्शन बॉयकॉट करपाच्या विचारान जमलेलो आसा. पण सध्या गव्हर्नमेंट आनी एक आमकां सांगतलो, सध्या आपुणूय तो डिसिजन घेवपाक सोदता. सध्या कोड एंड कंडक्ट लागलेलो आसा, त्याच्या खातीर म्हाका ते डिसिजन घेवपाक जायना म्हणून मातशें पेशन्स काडा. म्हणून आमी परत एकदा सरकाराक सांगूंक शकता, हो बॉयकॉट करपाचो डिसिजन आसा हे आमी आमचे अस्त्र आसा ते बंद करूंक ना. येणाऱ्या विधानसभेचे इलेक्शन आसा तेका आमी ह्या लोकांचे अख्खो गांव आमच्या बरोबर आसा हे आमी करूं शकता. नमस्कार. ओके, एक्चुअली हो जो इशू आसा न्ही तो एक खूब एक मिन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आसा. खुबशे आमचे जे वाड्यावयले लोक आसा तशेंच ह्या आमच्या ज्या गांवांत लोक आसा तांकां खबर ना की ह्या अशें पर्यावरण डिस्ट्रॉय केल्या कारणान कितें इफेक्ट जातलो पाणयाचेर तो. हेचेर बेजिकली सरांनी पयलीं उलयलेले. ओके, पूण तरी सुद्दां हांव मातसो इन ब्रीफ तुमकां सांगता. अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हावजींग आनी अर्बन अफेर्स साचेर एक बेजिकली एक CPHEEO म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आसा. हेचें मातशें फूल फॉर्म सांगता तुमकां. सो दॅट इज सेंट्रल पब्लीक हेल्थ ओके एंड एनवायरमेंटल इंजिनियरींग ऑर्गनायझेशन, हे तेचो फूल फॉर्म आसा. सो तेच्या अकॉर्डिंग ओके जे प्रत्येक इंडिविज्युअलाक ऑन एन एवरेज जे उदीक जाय न्हू एवरीडे कन्जम्पशनाक, ओके म्हटल्यार आपले एवरीडे नॉर्मल सोर्सीस, ओके जे उदीक जाय नॉर्मल आपलें काम करपाक ते 135 to 200 लिटर्स आसता. ओके, सो म्हटल्यार एक फॅमिली जर सपोज फॉर एक्झाम्पल 5 जाणांची आसा ऑन एन एवरेज, हितून आमी माडांक प्लांट्स बीन काही एक धरून आहा. सो अशी जर एक 5 जाणांची फॅमिली आसा जाल्यार दॅट मिन्स इट वील गोइंग टू कंज्यूम 1000 लिटर्स म्हटल्यार 1 मीटर क्यूब पर 1 डे. ओके, सो एक दिसाक जर 1 मीटर क्यूब जर सपोज उदीक कंज्यूम जालें जाल्यार 30 दिसाचे जातले 30 मीटर क्यूब पर फॅमिली. येसो न्हू या. आणि तुमी जर सपोज चार्जीस पळयशात न्ही PWDचे जाल्यार टील 15 मीटर क्यूब ओके इट इज 3.5 रुपीज म्हटल्यार 3.5 रुपया आसा. मागीर टील 25 म्हटल्यार 16 to 25 इट इज अरावंड 9 रुपीज आणि मागीर 15 रुपीज जाता. म्हटल्यार तुमी जर सपोज ऑन एन एवरेज पळयशात न्ही जाल्यार हेचो जो नॉर्मल कॉस्ट जाता तो अरावंड 200 बेजीक जाता. इतलोच फक्त जे आमी फक्त नॉर्मल युजेशा खातीर फॅमिलीच्या बद्दल म्हटल्यार एक फॅमिली नॉर्मल यूज करता तेचो ऑलमोस्ट 200 रुपीज जातलो प्लस मिटर चार्जीस ते 100 रुपया ऑलमोस्ट आहा. सो 300 रुपया फक्त नॉर्मल जगपाकूच म्हटल्यार वर्साचो जर तुमी पळयशात जाल्यार 3.5 ते 3600 बिकॉज 300 इंटू इफ यू डू 12 देन 3600 म्हटल्यार 3,500 असोच खर्च येयलो. सो तुमचो जर एक फॉर एक्झाम्पल एक माड आसा जाल्यार त्या खातीर परत ताका सेपरेट उदीक जाय पडटलें. सो एक ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल फॅमिली जर जगपाक सोदता जाल्यार 5,000 जर असोच खर्च जालो जाल्यार ताका इन शॉर्ट ओके वर्साचो 5 ते इतले बेजिकली हाय इन्कम वाले लोक ना आसा. सो त्या खातीर ह्या लोकांक खूब त्रास जातलो. सो ह्या खातीर एक जशें सरान म्हटलें अशें ओके आमी मागता की तुमी बेजिकली हो जो हिल कटींग बी आसा जे आमकां एक नॅचरल वॉटर सोर्स मेळटा फायदो जाता ह्या लोकांक ते तुमी एक्चुली कन्सिडर करपाचें. ओके फायन. सो विथ दीस आमचे ते भितर ते जमनीन आमची एक मसुंडी आहा, आमचे ते हे देवाचे पॅड आसा आणि ग्राउंड आसा हे सगळे आहा. आणि येणारे हेतूर जो इम्पॅक्ट आसा पळय हो आमच्या पाणयाचेर पडटलो. आणि फाल्यां जर सेटलमेंट येयली आमकां खबर ना 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन सेटल करूंक सोदतात ते
कळ्ळें. सो भितर कितली सेटलमेंट लोक वस्ती येतली आमकां खबर ना. 500 फ्लॅट, 1000 फ्लॅट, 2000 फ्लॅट आमकां वी डोंट नो. सो त्याच्या खातीर तांकां आतांच आडावपाक जाय. हेचो परिणाम गंभीर आहा. म्हाका सांगा, फाल्यां जर येयले थंय जाल्यार आमकां 3 हेतूर सफर करचे पडटले. एक इकॉलॉजिकल आनी एक डेमोग्राफीक. हे दोनूय आमच्या गांवाचे हलतले. गांवाक गांवूच दवरपाक जाय. गांवाचें शहरीकरण करपाचें ना. हांगा फॉरेन टुरिस्ट येता हे आमचे नेचर पळोवपाक, पर्यावरण पळोवपाक येता. हेचो जर विनाश जालो ह्या डोंगराचो जाल्यार सगळे आयज भटवाडचो डोंगर, फाल्यां केप्यांतलो डोंगर, परवा कोरखणचो डोंगर, एक 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 करून दोंगर काबार करतले. पयलीं पोर्तुगीज येवन गेल्ले. पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां आमकां हे केले, गुलाम दवरले. आतां दिल्लीकार येतात. हो जो फेज 2 आसा तो दिल्लीकार आमकां कॉलनायज करतात पयशाच्या जिवार. कळ्ळें. आतां जर हो जर डोंगर सेटलमेंट जालो जाल्यार उदकाची समस्या भयंकर जातली. सेकंड थिंग ड्रेनेज, हेंची जी वयर जातले आनी आमी सकयल जातले. तेंची जी ड्रेनेज आहा पळय ती सगळी आमची बायक येतली, सगळी घाट. आनी तिसरी वेस्ट मॅनेजमेंट आमची सारकी जावची ना. ते ऑलरेडी गार्बेजीचो आतां इतकी सेटलमेंट येतली, गार्बेज खंय वयतली. हे भयंकर 3 मुद्दे आहात आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तिसरी फुडली गजाल म्हणजे डेमोग्राफी चेंज जातली. इतकी लोक वस्ती येतली, 5000 6000 हे येते. आनी आमचे गांवचे 600 लोक हे वाड्याचे 6000 आनी 600 खंय. हेचो फूल परिणाम फुडल्या 10 वर्सां भयंकर जावपाचो आसा. त्याच्या खातीर आमकां सरकाराक रिक्वेस्ट आहा की हे इमिडिएटली कॅन्सल जावपाकूच जाय. हे जर कॅन्सल जायना जाल्यार आयज आमी 4 वाड्याचे लोक जमयले, फाल्यां आमी अख्खो हरमल गांव जमयतले. हे त्याच्या खातीर सरकाराक हे मागता की हे इमिडिएट हेतूर कॅन्सल करूंक जाय. थँक्यू. देव बरें करूं. आणि लोक सध्या सगळे जमा झालेले आहात. तो कित्याक सध्या जमा झालेले आहा? आम्ही एक ऑफिशियली लेटर पावयल्ली आहा TCB डिपार्टमेंटाक. सध्या हांगासर लोक जमा दाखोवन जाल्लेले आहात. ते कित्याक म्हणजे हांगा इतके लोक भायर सरतात म्हणून ऑब्जेक्शन आमी एक पर्सनली एक कितें म्हणटा मिडिया थ्रू आमी दिवंक शकतात सोदतात TCB डिपार्टमेंटाक. इतको लोक एका हेतून भायर सरलेले आहात आवाजान. तो फाल्यां सकाळी कितेंय करपाक लोक शकता. कोण जर TCB डिपार्टमेंट चुकीचो निर्णय समज घेतलो तेंच्यांनी जाल्यार फाल्यां सकाळी दिल्लीकार येयले, आतां तेंच्यांनी जी काय कन्स्ट्रक्शन केली किंवा थंयसर विलास बांदले तेका हे फाल्यां सकाळी भायर सगळे लोक जमा जातले आनी तेंकां निश्चित करून उडयतले. कारण आमकां ही फुडली जे मोर्चे सारकी परिस्थिती जाल्ली नाका. आमकां मोर्चे तुमकां खबर आसतले. लोकांक सध्या चलपाक वाटेना. दिल्लीवाले सगळे तेंकां इतको ह्या करतात, तेंच्या गनांनी पावर दाखयतात. आमच्या लोकांची हीच परिस्थिती जावपाची आहा म्हणून हे लोक आतां जागे जाल्ले आहात. आनी ह्याच्या फुडें लोक जे गोंयान अशें काय जातले ते लोक भायर सरतले सगळे. धन्यवाद. माझे नाव वत्सा एस्कॉलास डिसोजा. वरच्या वाड्यान आमी रावता आनी ह्या आमच्या गांवांत पाणयाची सोय म्हणटा ती भरपूर आहा आनी कुळाघरां पळय आमची भरपूर हांगा चालू आहा. तर हे दोंगराचे सगळे नाशाडी करून जे कितें करूंक सोदता सरकार तेणें तें करूचें न्हू. फाल्यां आमकां हो सरकार आमचो सगळे त्रास पडटलो उदकाचो. आमकां आमच्या भुरग्यांक सगळे फ्युचर आमचे कवर करूंक सोदता ते आमी मानून घेवच्यो ना. हेचे फुडें आतां आमी जी चळवळ चालू केल्या तेचे फुडें आमी अदीक करतल्यो. हेची सरकारान दखनाय घेवची. ते पळयलां कितें जाता ते थंय एक्चुअली कशें डिस्ट्रक्शन करतात आनी भुरगे आमच्या स्कुलांतले भुरगे सुद्दां न्हू ते ड्रग्सां खातीर बी आतां बरे भुरगे एकदम आमच्या वांगडा शिकलेले बी जेलीन आतां आसात. ते हे कितें करतात ते बरें न्हू. आनी हांव लगीन जावच्या पयलीं आनी पयलीं आईक कितें जाल्लें खबर आहा हांगासर. आई तेंगेर उदीक आहा आमगे तेजे प्रॉपर्टीज रूंक ना. कित्याक म्हाका खूब उदीकूच जाय आसलें सामकें हें घसघशीत. पयलीं हांवें तांकां विचारलेलें कित्याक आई तेंगेर उदीक आहा आमगे खूब. मे बी हें तुमकां हें चायल्डीश कशें सांगून करता पूण हें ट्रूथ आहा अशें. इतकेंच म्हाका म्हणपाचें. आनी आमचे दोंगर अशें नाशाडी करूं नाका तांकां अशेंच सांगपाचें म्हाका. इतकेंच. हांव संजीवनी दत्तराम हळदणकर. हांव सांगूंक सोदतां की आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसा, सगळो दोंगर आसा पळय आमकांय भायर वयतले जाल्यार मेळना कांय ना. आनी अशें हांव सांगूंक सोदतां की अशें करपाचें ना. सगळें नाशाडी करून आमकां हें उदीक पासून मागीर मेळपाचें ना. पूण CM पासून आरमाला येवन गेलो आमी पासून सगळीं जाणां थंयसर गेली. पूण एक मागणी आसा सरकारानूय आमचें मातशें मान्य करून घेवपाचें.